म्हापशेच्या बस स्टँड प्रकल्पाक म्हापशा पालिकेचो फंड कित्याक वापरलो? मुखेलमंत्री आपल्या मतदारसंघात GSIDC फंडांतल्यान बस स्टँड बांदपाक शकता, तर म्हापशा पालिकेचो फंड वापरून बस स्टँड कित्याक? हो प्रकल्प यशस्वी जाल्लो ना, हातूंत घोटाळो आसा. हाचेर आमचे सरकार येतकर कारवाय करतले म्हण काँग्रेस फुडारी मायकल लोबो उलयला. अर्डेक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. पेवर्स घालता हाडून तांकां अजुनी खबर ना की बस स्टँडाक जेन्ना पेवर घालता तेन्ना ह्यो बशी ज्यो आहा कितले टनाच्यो आसता ते तांकां खबर ना. ते येतले आनी थिंगा डिप्रेशन पडटले आनी थिंगा उदक उरतले, मस्किटो ब्रिदींग जातले. फर्स्ट वॉट दे हॅव डन ओवर देर फॉर पार्किंग ऑफ इंटरलॉकिंग पेवर्स दॅट वील फेल. थिंगा हॉट मिक्सूच जावंक जाय आसलें और कॉन्क्रिटींग जावंक जाय आसलें. हे फेल जाल्ले आहा. एका हूंय 4 कोटी 60 लाख कितें मोडल्या. ही बेश्टी पोत्री घालपाक ती बीन जाल्यार टाटाची पोत्री बेश्टी झिंकाची पोत्री घालून थिंगासर एक बेश्टो टॉयलेट ब्लॉक बांदला धाकटुलोसो आनी थिंगा आनीक फुडें पोत्री घातल्या आनी पेवर घातल्या. हे टोटल हे स्कॅम जाल्ले आहा. 4 कोटी 60 लाख एक कंपाऊंड बांदून ताका ती बीन जाल्यार ती जाई घातल्या पळय ती एक पावसान ती नाच जातली. ही जाई जी घातल्या सायडी ती एक पावसान नातली, हलके क्वॉलिटीची. हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. हे सरकार येयले काय हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जातले. हांवूय कॉन्ट्रॅक्टर, म्हाज्या हिसपान एका 1 कोटी 80 लाखा वयर खर्च जावंकूच ना. 1 कोटी 80 लाख. आणि खरो बस स्टँड पळोवपाक जाय जाल्यार सीएमान आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कसो केला तो म्हापशेच्या आमदारान पळोवचो वचोन. जो तर सीएमान आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन GSIDCच्या थ्रू बरो केला जाल्यार म्हापसाक स्टेप मारली ट्रिटमेंट कित्याक? म्युन्सिपालिटीचे फंड व्हरून ते कितें तरी हाडटा आनी पेवर घालता आनी वयर पोत्री घालता आनी लोकांक फटयता. ही एक वारो जो पावसाचो येतलो ही पोत्री एकूय दिसच्या ना हिंगा. ही सगळी फकाणां जाल्ली आहा. आपलो बस स्टँड बरो केला आनी हिंगासर म्हापशेकारांक फटयता हाडून. हे म्हाका दिसता खंय तरी रॉंग. हे हांव आमदार आहलो जाल्यार हांव केन्नाच मान्य करचो नासलो. हे म्हाका नाका म्हणटालो. आनी म्युन्सिपालिटीचे पयशे कित्याक? GSIDC कडेन पयशे ना. हे सगळे रॉंग केल्ले आहा. त्या खातीर एका कट कॉर्नर्स केल्ले आहा, कॉर्नर कट केल्ले आहा सगळे. एका तुम्ही म्हापशाच्या आमदाराक ब्लेम करता, त्याचा आद आसा म्हणटा. Why did Mapsa MLA agree to use the funds of the municipality? Is my first question. When CM has used GSIDC funds for his Sakde bus stop, for what reason this fund is used? Municipalityचो फंड आसता बरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट करप, फुटपाथी रिपेर करप, गार्डनां मेंटेन करप, सॅलरीज घालप आपले जे कामदार आहा तांकां. हे सगळी फकाणां जाल्ली आहा. इट्स बिकम अ जोक.